समीर सिलेक्ट कमिटीची मीटिंग आसली सो कितें डिस्कशन आशिल्लें ताजेर काही सजेशन्स आमचे मेंबर्जान दिल्ले आसा गुड सजेशन्स एंड वी अगेन वी हॅव फिक्स्ड मीटिंग ऑन 19th of November परत वेर वी विल इनवायट सम स्टेक होल्डर्स लायक कॉलेजचे मॅनेजमेंट आनी प्रिंसिपल जे आसा तांकां आमी आपयतले त्या मिटिंगेक ते 19 तारखेर सांजचे 4 वयले आसा आयच्या मिटिंगेर ते प्रॉस एंड कॉन्स म्हणजे युनिवर्सिटी जाय की नाका वगैरे वगैरे ह्या पद्दतीन आमी डिस्कशन केल्लें आसा सो मेजर डिसिजन हांवें कितें जालां आज मेजर डिसिजन जालां म्हणजे मुखार मिटींग घेवची आसा म्हणून आनी आयज जें कितें डिस्कशन जालां ताजे पॉयंट्स आमी जॉट डावन केल्ले आसा तातूंत म्हणजे युनिवर्सिटी केली जर जायत म्हणजे आतां ती युनिवर्सिटी आसा पळय ती समजा कंटिन्यू केली जाल्यार ताजी प्रॉस एंड कॉन्स कितें आसा ताजेर आमी डिस्कशन केल्लें आसा दुसरें नवीन समजा आमी क्लस्टर युनिवर्सिटी म्हणटा पळय न्ही ती जर आमी करपाची जर जाय जाल्यार ताजो इफेक्ट आतांची युनिवर्सिटी ती जातलो आनी विजा कॉलेजीस ज्यो आसात पळय त्या कॉलेजी परिणाम ती जातलो ह्या संबंदात डिस्कशन जालें